नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे भितर आज आसात केळशेचे सरपंच, जे पयलींचे तारवट्याच्या संघटने खातीर वावुरपी, त्या भायर म्हाका दिसता मातशें पॉलिटिक्साकय एक्टीव आशिल्लो असो आमचो डिक्सन वाज. डिक्सन बाब, तुमकां येवकार आमच्या गोमंतक टीव्हीक. पयलेंदा तुमी हांगा गेल्यात. तुमी एक इनिशिएटीव पयलीं म्हणटे तुका सगळ्याकय पयलीं आय एम गिवींग यू compliments of the season because season is already been started. आमचे तयारी जाल्या काय म्हण सगळी हाका जे ह्या सिजनाक जे फुडें वचपाक जाय ताजे खातीर तयारी करपाक जाय ती जाल्या दिसता तुका? तयारी म्हणल्यार कित्याक हे फेस्टीव सिजन गोवा म्हणटा एक डेस्टिनेशन फॉर क्रिसमस एंड न्यू इयर. तेका प्रिपरेशन ऑटोमॅटीक जाता. लोक येवपाचो ऑटोमॅटीक. लोकांना पयलें चिंतलां लो बजेट, हाय एंड ट्युरिस्ट, तुजे मिडल क्लास, इंटरनॅशनल, डोमेस्टीक ट्युरिस्ट, ट्रेनीन, फ्लायटान, ओन गाडी घेवन येवपाचे ते ट्युरिस्ट पयले तारयता बिकॉज देर इज नो अदर डेस्टिनेशन दॅन गोवा. सो पूण ते चिंतता सावथ गोवा वयचे, नॉर्थाक वयचे, कालांगूट वयचे, बागा वयचे, ओ तुगेली पालोलें वचो, कोलवा वचो, बाणावले, केळशी. सो वी आर रेडी. ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आमची शेकाय जाल्यार लेट जालीं पूण दे आर रेडी. दे आर सफरींग. तांकां तितलो धंदो जावं ना. धंदो एकदम स्लो आहा बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट ऑल्सो इज इफेक्टेड. ट्युरिस्ट फ्लो जायतो उण आहा जावं इंटरनॅशनल बिकॉज ऑफ चार्टर्ड तितले नाय. सो इंटरनॅशनल मार्केट अजून ती तशी जावं ना. आनी आतां कितें जालां आफ्टर कोवीड ट्युरिस्ट आर गोईंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो खूब प्रमाणे स्लो आहा बिजनस बट पीपल आर रेडी. बट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर सावथ गोवा इज तितले रेडी ना. कनेक्टिविटी, ट्रॅफिक जॅम, रस्ते सारके ना, जावं इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट बॅड कंपेर्ड टू प्रिवियसली. बट इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज वी आर नॉट रेडी. म्हणजे कितें बिचीचेर आमचें पार्किंग ना सारकें, सेक्युरिटी बरी ना, CCTV ना म्हण चेंजींग रूम, हायजीन, रोड्स आर नॅरो. सो इन दॅट टर्म्स वी आर नॉट लॅकिंग बट द स्पिरीट इज हाय. क्रिसमस, न्यू इयर, पीपल आर रेडी. फर्स्ट तुमचे दोन आतां जे तुमकां दसऱ्याक आनी दिवाळेक जे ट्युरिस्ट मेळपा आशिल्ले बिकॉज ऑफ हे आमगे शॅक्स लेट जाल्ल्यान ते तुमगे गेले. नाव यू आर होपींग इन क्रिसमस यू वील डू? क्रिसमस म्हणल्यार कितें जाता, क्रिसमस एंड न्यू इयर इज अ टायम वेर एवरीबडी कम. पूण त्या टायमा भितर तुवें हें करपा जाय. पूण कितें आसता आमचें ऑक्टोबरान तरी शेकां स्टार्ट जाली. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी म्हणल्यार न्हू हे पीपल आर रिकवरींग. आमचे शेकवाले जावं टॅक्सीवाले जावं इव्हेंट्स आनी दुसरे रेस्टॉरंटवाले. सो आमकां जायतो मार बसलो आमचे शेकवाल्यांक. बट यू कॅनॉट डू एनीथींग. आय ओन्ली होप दॅट तेंची ही फी कितें आहा ती रेड्यूस करची कित्याक ह्या वर्सा तांकां इट इज नॉट फेअर तांकां फूल चार्ज करपाक. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट एंड आय थिंक दे वील कन्सिडर तेंचे रिक्वेस्ट आसा. डिक्सन, तुवें आतां सद्याक हो सिजनाक फेस्टीव सिजना खातीर तुवें तुगेल्या पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेतिल्ली आहा केळशी. कितें केलें तुमी थंय? केळशी म्हळ्यार कितें आमकां एक पॅलेटिव्ह केअर एक हेल्थाचे ऑन हेल्थ वी हॅव स्टार्टेड. वी गॉट एम्बुलन्स फ्रॉम आवर सावथ गोवा MP. सो दॅट एम्बुलन्स इज बीन यूज बाय आवर पीपल. जे सिनियर सिटिजनांक जे कोण बेडीर आहा, जे कोणाक वचपाक जायना, अफोर्डेबल ना, तेमकां आमी मडगांव हॉस्पिटलांत वतात प्लस GMC व्हरून हाडटाय फॉर फ्री. वी डोंट चार्ज देम. दुसरें म्हणल्यार एक आमचो पॅलेटिव्ह केअर बाय सिप्ला एंड इट इज बाय हॉस्पिसियो हॉस्पिटल. वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. आमचे तितून एनरोल केल्या अरावंड 45 पीपल हू आर बेड रिडन, हू आर जे कोणाक अटेन्शन ना, फॅमिली वीक आहा जावं तांकां होप ना. सो दे कम वन्स इन अ मंथ. तेंगे रेजिस्टर करून तांकां इतले मदत जाल्या. दे चॅक ऑल देअर कंडिशन. आतां ताजो एक डॉक्टर ताका तर ऑर्थोपेडिक जायो, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर येता, ताका दोळ्यांचो जायो, दे टेक केअर ऑफ दॅट पार्ट. सो अशें करून हे आमचें एक स्टार्ट जाला आनी तांकां लायक फिजिओथेरपी. सो आय थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटीव बाय सिप्ला विच इज रनिंग वीथ हॉस्पिसियो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. एंड आय थिंक आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय कॅन सी दॅट दे कम एट देअर होम. ते घरा वचून तांकां ट्रिटमेंट, तांकां प्रेशर चॅक करून तांकां बेड सोर पडले जाल्यार मेडिकेशनाक. सो दे टेक केअर. सो दॅट इज वन. तुवें आतां सिजनाक खातीर एक इनिशिएटीव घेतला पळय वेळेचेर आनी तो कितें काय म्हणटा? एक आमचे म्हणल्यार कितें आहा पळय कावेलोसी आमची एक हाय एंड ट्युरिस्ट एरिया आनी एक ट्युरिस्टांक म्हणटा एक पीस जाय.
आयज कितले वर्सां जालीं बीच सेलर्स हॉकर्स मसाजवाले कोण आयस्क्रोट इंकता कोण बिकडां इंकता कोण आनी कितें इंकता दीस हॅज कंप्लिटली स्टॉप इन कावेलोसी आय मेड श्युअर आय हॅड टोल्ड लास्ट इयर म्हाका टायम मातशें उणो जाल्लो बिकॉज आय वॉज जस्ट कम इन पावर दॅट टायम बट दीस वॉज रिक्वेस्ट आमचो विलेजानाचो इतलीं वर्सां जी शेकाचेर कोण गेस्टां वयता तांकां बेडीचेर जायते वस्तू मिसींग जाता तांकां डिस्टर्ब करता सो दॅट इज वन पार्ट वी पूट प्रायवेट सेक्युरिटी प्लस आवर गोवा पुलीस ऑल्सो हेल्पिंग अस and eyes you can say that Kavelosi have no hawkers and I'm very proud with the support of my local people आमचे पार्किंग केला जे आमचे 2 पार्किंग आहाय कावेलोसी एक मेजर आहा ते ओल्ड एंकर वी हॅव पुट अ प्रायवेट सेक्युरिटी देर फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स आनी आमचे जाता ते करून आमी कंजेशन उणी केला and now from tomorrow we will start with another parking which is private but it will be a paid parking which will be done by them so आमी एक रिक्वेस्ट मागला ओनरा कडेन तुमी ते एरिया दिवची जे कोणाक ट्रक इव्हेंटाचे गाडयो आनी कितें दुसरे ट्युरिस्ट येताय तेमी थिंगा पार्क करचे बिकॉज कावेलोसी डोंट हॅव पार्किंग हे जालें तुगेले केळशेचे बाकी साश्टी भितर कितें आहा वॉट इज द सिच्युएशन बाकी साश्टी मरे पयले म्हणल्यार म्हाका दिसता हे डबल इंजिनाक जे आमचो पुश मारपा जाय साश्टीर फाटी पडल्या हे डबल इंजीन आमी नाय डबल इंजिनाक चड म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा आनी म्हाका दिसता ते आगशीसून काबार जाला कित्याक लागून आगशी फाटल्यानसून आमकां तितलो उदारगत जावना डेव्हलपमेंट जावना सी एक सिस्टम कितें आहा तूं मिनिस्टर जालो तूं रुलींग आहा जाल्यार तुजी काम जाताय अशें लोकांक दिसता बट आय थिंक दॅट इज रॉंग आय थिंक इफ यू वॉट एवर द गव्हर्मेंट नाव म्हज्यान पंचायत आहा आमचे सगळे पंचांक घेवन वी आर गोईंग फॉरवर्ड देर इज नो कॉल्ड ओ गेलो तो तेगे नो बट एट द एंड ऑफ द डे द विलेज हॅज टू मूव फॉरवर्ड सो आय थिंक द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी आय थिंक द गोवा हॅज टू मूव फॉरवर्ड आतां पळय तुगेली बेणावलीसून आमचो फ्लायओवर बंद जालो तुजे फातोर्डा नाव इतलीं वर्सां बंद जालो आतां तो कोर्टान म्हणून वॉट एवर रिजन केन्ना तरी स्टार्ट जातलो पूण आमी फाटी उरल्या 2 वर्सां आतां आमी कितले वर्सां मारगांव पावता आतां पळय सेम थिंग आय थिंक साउथ गोवा हॅव मिस द डेव्हलपमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल रिजन आय थिंक सो बेस्ट थिंग पॉलिटिकल रिजन कितें म्हणटा सगळे आतां बीजेपी आहात तुगेले हांगा साश्टी एकले 1-2 जाण 3 जाण सोडले बाकी सगळे बीजेपीक आहात जायना कितें आसता दे आर डुईंग इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट आय एम लुकींग एज अ स्टेट सी जेन्ना हांवें काम करता म्हगेले वाड्या तो करपा जायना आय वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट कावेलोसी मुव्स फॉरवर्ड आय कॅनॉट से हांव हिंगा पंच हांवले वडा तसो पर्सनल मिन्स तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जाता पूण जे तरेन जावपा जाल्लो तितलो तरेन आमकां साश्टीक आमी जायना एक सांग पळय आतां तुका तूं जर थंयच्यान स्टार्ट केलें आलेक्स सिकेल जावं रेजनाल्ड जावं मागीर दिगंबर हांगा थंय उल्हास तुयेकार हे सगळे बीजेपीक आहात तुगेलो हे आनीक तरी आसतना जायना कितें आनी ते म्हणटाले की डेव्हलप करपा लागून आमी गेल्या म्हणटाय पळय डेव्हलपमेंट जातलो म्हाका दिसता आय थिंक मारगांव एंड सालसेट सी आय टेल यू वी नीड अ फ्लायओवर्स वी नीड अ ड्रास्टीक इम्प्रुवमेंट आय हॅड लास्ट इयर आय स्पोक टू दिगंबर हांवें म्हणलें बाबा पळय आतां जेन्ना तुमी आतां रुलींग आहाय आतां कावेलोसी कार्मोना वार्का ओर्लीम तुगेले शिशिनी नावेलीसून येताय ते लोक आमी येतात बट सिटीन येवन आमकां कंजेशन जाता सो दे नीड टू हॅव अ लिंक बिकॉज अवॉयडींग द सिटी आतां एक फ्लायओवर घालपाक जाय 2-3 फ्लायओवर जाय आमकां सो आय थिंक इट इज कमींग आतां पळयलां रावण फोंड आतां एक न्यू फ्लायओवर वील बी कमींग सो दॅट इज वन ऑफ द इफेक्ट बट आमकां कोस्टल बेल्टांक पट जाय आसलो तो मेळना वी वॉन्ट अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां तें मेळना वी वॉन्ट सिवरेज जाय सेंट्रल सिवरेज सिस्टम आमची इतलीं हॉटेलां आहाय वी वॉन्ट अ प्रॉपर वेस्ट मॅनेजमेंट इतलीं हॉटेलां गार्बेज खंय उडयतलीं दे गिवींग टू प्रायवेट पार्टीज दे आर टेकींग इट समवेर वी नीड बेटर इलेक्ट्रिसिटी वी नीड गूड स्ट्रीट्स वी नीड पार्किंग सो वी ऑल नीड आमी तें चिंतून जाल्यार साश्टी बरें फाट्यान पूण हू शूड बी ब्लेम फॉर दीस इट इज गव्हर्मेंट ऑर दीस इलेक्टेड I blame I think it is up to me see today आयज कावेलोसी हांव तरी परफॉर्म करना इट इज हांव फेल जालो यू कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाचे जायत्यो स्किमी आहा पूण त्यो कितल्यो मेळटाय त्यो इट इज अप टू अस हाव टू ब्रिंग इट नाव यू कॅनॉट से आतां साश्टी आमकां एक रेव्हेन्यू तारोट्यांक गेलो जावं तुगेलो भायर लोक आहा तेंगेलो रेमिटन्स खूब आनी तेजेर आमचें गोंय चलता बाजारांत पळय आतां वचून सो बट वाय वी आर नॉट गेटींग गूड रोड्स वाय वी आर नॉट गेटींग बेटर फुटपाथ्स
Why we don't get a good parking area? Why we are not getting इतले इव्हेंट जाताय शाश्टीक कांय जाय नाही साम मुखर्जी जाताय मागीर तुगेले बांबोली जाताय आतां एक सो वी नीड थिंग्स टू कम टू साउथ गोवा बिकॉज सो दॅट ताजो जे एक ताजो सगळ्यांक मेळटलो द पीस ऑफ ब्रेड वील बी शेअर्ड बाय टॅक्सी फेलोज रेस्टॉरंट फेलोज तुजे दुसऱ्या लोकांकूय आतां आमी कितें जाल्यार पणजे वचपा पडटा. You mean to say that South Goa has been neglected by this government? I would not say only this government, but all successful government, including Congress. Everybody have treated Salsette as a vote bank. I think that should stop. People should think out of the box. आता इतले तेमी चलयले आनी एम चलयले. What is the difference? So I think आता पळय आमचो CRZ issue हा. Every time CRZ is a very sensitive issue. But our local लोकांक कितें बेतूल वेळ्ळी आसोलना कावेलोसीम आमचे मोबरार हे सगळे CRZ सारके आमचे निजाचे हारवी निजाचे तुगेले टॉडी टॅपर ते कोण फूट मारपी तिसऱ्यो काडपी these people are about to get displaced. So I have requested them that this issue must be resolved. हांव म्हणना हॉटेलां बिजनेसमॅनां बट I think these things has to be resolved आणि once and for all CRZ rules आमचे जे पळय कारवी भाव आहाय आनी जे आहाय तेंगेली घरां रेग्युलरायज करपाची आनी आय थिंक दीस गव्हर्मेंट कॅन डू इट. सो तुवें कोस्टल बेल्टा सांगलें कोस्टल बेल्ट फाटी आहा हे सगळी पे आहा एकंदरच आमगे साश्टी फाटी आहा म्हणटा तुका बाणावल्या भितर कितें हें आहा बाणावले खंय आहा आमगे इतले तुगे स्ट्रॉंग होल्ड सामके इतले आमदार जावन गेले आमगे हे जाले सद्या बाणावले खंय आहा. से बाणाले कितें जालें सांगता तुका बाणाले लोक त्रासान पडला हो नाका तो जायो तो नाका वी हॅव गॉन ऑन इंडिविज्युअल वी हॅव टू गो वीथ वॉट इज एक ट्रेंड आहा बरो वचपा जाय आमी आतां पळय बाणाल्या तूं एज अ कोस्टल बेल्ट कितें आहा आमकां यू टेल मी वन डू वी हॅव अ गुड पार्क समवेअर वी हॅव अ पार्किंग एरिया आतां सिवरेज पळय सगळें उलयताय कोलवा इज अ आयकॉनीक बीच फकत उलयताय पूण कांय जायना रियलिटी कांय ना. आयकॉनीक बीच ते गेल्यात घाणी माता मात हांव कितें सांगता दोज थिंग्स हॅव टू बी रिजॉल्व बिकॉज वॉट हॅपन वेन ट्युरिस्ट वील कम वेन युअर प्लेस इज क्लीन ट्युरिस्ट वील कम वेन देर इज सी आमी रॉंग न्यूज आयकताय पॉझिटीव न्यूज येयनाय आमी अशें जालें तशें जालें येळेर अशें जालें तें जालें दॅट वी कॅनॉट ब्रिंग ऑन द न्यूज दॅट वी हॅव टू रिजॉल्व इट वी हॅव पंचायत वी हॅव द गव्हर्मेंट वी हॅव द MLA वी हॅव द लोकल पीपल ते न्यूजाक येनासतना आमचें कितें जाता बाणाल्यांत नेगेटीव चड जाता पॉझिटीव उलयनाय आनी टच केलें टच केलें वोटींग गेलो थिंग गेलो व्हिडियो काडले तें गेलें अरे दॅट इज नॉट पॉलिटिक्स यू टॉक वॉट यू डू पीपल वॉन्ट टू सी डिलिव्हरी पीपल डोंट वॉन्ट टू बी एक्टिविस्ट पीपल वॉन्ट टू सी बाबा तुवें बरें केलें तें जें तुवें सांगलेलें तें करपा जाय तें कितें म्हज्यान वचपा जाता म्हाका अरे तेच व्हिडियो काडलो तेगे घातलेलो that is a gossip. For me, Benali people need a drastic change. Benali people want to move forward with the development. Your MLA is not delivering. See, I am not saying my MLA or his MLA or Benali. It is up to him and people to judge. But for me, I am telling you, we are very behind. We have to move forward. We have to move with the government. We cannot wait for one government. आनी 27 ते वयतले आतां 17 वयतले ते वयतले पूण 17 वचो म्हूण 27 रावताय लोक 27 तो वतलो गव्हर्मेंट आमी येतले पूण येतले आनी खंय वतले ऑपोजिशनाक वतले मरे आनी सिच्युएशन पयलें आतां 2007 आशिल्लें भशेन दिसता. सी पर्रीकरा बराबर डिफरंट दीस गव्हर्मेंट इज डिफरंट दे हॅव द फंड्स दे आर डुईंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां आमकां जाय जाल्यार पळय आमकां जाय जाल्यार मागपा जाय त्यो वस्तू गरजेच्यो आमचे रस्ते वाडपा जाय बेनावली पळय रस्ते पळय येदे आय पावनाय रस्त्या सायडीन पळय कितले आहा ते पळय रे देर इज नो पार्किंग देर इज नो फुटपाथ इज नो इल्युमिनेशन ऑन द बीच बट दॅट शूड बी कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट बिकॉज आवर ट्युरिस्ट आर कमिंग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आवय पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर उलयनाका एक्चुली हांवें मातशें RTO आनी तुगेले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा उलोवन जे आमचे थोडे जाण आमकां बरें सी माय रिलेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आर वेरी गूड आय टॉक टू देम जावं इलेक्ट्रीक वी हॅव द वेरी गूड चीफ इंजिनियर आय मीन इलेक्ट्रिसिटी सो दे लूक वेन एवर यू रायट टू देम दे रिस्पेक्ट बस सिस्टम इज द वन ऑफ द वर्स्ट वन
आमगेले MLA मुखार देखून हाडला हो इशू दॅट दीस बस यू नीड टू मेक शुअर कितें जाता पळय एक बस ना सांड्या तुका एक बस देखून ना दीज आर द इश्यूज फॉर डेव्हलपमेंट. Development is not about only building things. Development is about jobs. Development for a better infrastructure. Development is about public transportation. तुझे central sewerage. We need underground cabling. We need to make sure that your beaches are clean. They are away from hawkers. No people loitering on the beach. Security. These are the basic things. And if you don't do this basic thing, we cannot blame the government. Government say you become a sarpanch, you perform. Took MLA जावपाक you perform. Took minister जावपाक you perform now. So it is up to us how to perform. तुका कितें फुडें आनी कितें स्वप्न बी आहात? कसली स्वप्न? तूं सरपंच जालो मुखार वचपाचें. आतां आयज सद्या स्वप्न कांय नाही. सद्याक स्वप्न अजून कांय नाही. आय एम व्हेरी हॅपी that people of Kavilosim म्हाका एक opportunity दिली as a sarpanch and I want to make sure in this not 4 years. In next 2 years I will deliver. Say we got morgue. आमच्या इतले टाइम आमकडे एक morgue आसना. फकत पॉलिटिशियनाक रावताले. आतां दोग तीग जाण पडले इलेक्शनाक ते morगां बंद केली. So we cannot depend on politician. We got a morgue. It is in the panchayat. It's for free. I got an ambulance. It is for free for the people. We got tractors from our elected members. It is for free. So we can do. I think Kavilosi people. I think we will show them the way in Benauli or in Goa how is a model village. I can tell you. In nutshell, can I say it's a Atmanirbhar Kavilosi? No, not Atmanirbhar. I tell you, आमचे self-help group we support them a lot financially. We are doing activities for them. आमचे पडे पळय आमचो एकलो स्वयंपूर्ण आमचो एक भाव लेझली म्हण आहा जे तो आयज हनी कोत्ता. If you come to my resort, you will see all honey. He is giving lectures. आणि पडतेगे पळ honey हा pure honey. I would appeal to people in Kavilosim, buy his honey, pure honey, and he will give you demonstration. दुसरो आमचो हा बाबा भुरगे आमचे दुसरे भुरगे आतां बीच क्लिनिंग आहाय. आमकां हे बीच क्लिनिंग आमको दिलो जाय सरकारान. हे पयशे तेंक दिलो परस you give to our local. I will make sure instead of paying crores of rupees to whatever the beach cleaning. ओके हाते कितें मध्ये एक पांटलो घेवन वयताय तुका फोटो पयला पांटल्याक कचरो घाताय. Very soon in January I will come up with something, a beach cleaning equipment, and you see how our beaches are clean. So स्वप्ना म्हळ्यार कितें आहाय. If Kavilosim is a model village, if we are successful, then we think about future. आमी पयलीं स्वप्नां चिंतपाक जाय न्ही. स्वप्नां तुगेली पुरी जाता जाल्यार you have to perform. So on this positive note, आमी ही आमची हांगा चर्चा थांबोवया. आनी आमच्या डिक्सन बाबान एक बरें हें सांगलें की पयलीं आपूण सारकें जावपाक जाय, आपूण डिलिव्हरी करपाक जाय, जाल्यार दुसऱ्याक बोट दाखोवपाक शकता. आनी तसो म्हजे कोतान तुका फाटली जर 1-2 वर्स पयलीं 2 वर्सां जालीं तुका. सो डिक्सन डिलिव्हरी करता अशें दिसपाक लागला. ताचे मागीर ते तांगे जाणट्या खातीर जे पॅलेटिव्ह केंद्र केलें तें आसूं किंवा आतां तांणी ट्युरिजमा खातीर हें केलें तें आसूं, इनिशिएटीव घेतले आसूं. डिक्सन बाब तुजी स्वप्नां आतां रोखडेंच न्यू इयर येवपा आहा. तुगे सगळीं स्वप्नां पुराय जावची अशें मागतात. आनी तूं आमचे बरोबर आयलो, तुमी तुगेले जे आसा शेअर केले ताका लागून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटात. तुका देव बरें करूं आनी सगळे आमगे पळोवपाकय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीवी. मेरी क्रिसमस and happy new year to everybody. Thank you. Thank you.